मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक कार्मल किरण कार्यक्रमांक मोगाचो स्वागत मागता. आमकां मंगळुरी क्रिस्तवांक भोव मोगाचो जावन आसच्या सांताचें स्मरण आज आमी करता. तो जावन आसा म्हजी एक कूस भाजली आनेका कुशीक पुर्तिया म्हूण कायलेर बाजून मार्तिराचो मुकुट जोडिल्लो धैर्यादीक मार्तीर सांत लोरेस. वय कारकोळचो सांत लोरेस. आज इगर्जमता ह्या धैर्यादीक संताची परब संभ्रमतना ताचे विशयांत थोडे संगती आमी समजून घेवया, ताचे तावन प्रेरीत जावया. संप्रदाया प्रकार लोरेस 225 इसवेंत स्पेनांत जल्मालो. ताची आवय बापाय कोण म्हूण आमकां कळीत नात. 257 इसवेंत पापा सिक्तस दुसऱ्यान लोरेसाक आपलो प्रधान दियोकोन जावन विंचलो. हाचो परिणाम इगर्जमतेची दुडवाची जबाबदारी लोरेसाच्या हातांत आसली. 258 इसवेंत चक्रवर्ती वेलेरेनान पापसाहेब सर्व बिस्प याजक दियोकोन आनी सर्व क्रिस्तवांक मरणाचे फर्माण दिवन तांची सर्व आस्त स्वाधीन केली. आनी इगर्जमते कडेन जायते आस्त बदीक आसा म्हूण चिंतून रायान लोरेसाक ती आपणाक समर्पूंक ताकीद दिली. हें काम करूंक लोरेसान 3 दिसांची रजा मागली आनी आशिल्लें सगळें दुबळ्या धाकट्यांक वांटून दिलें. 3 दिसांच्या अखेरेक गांवांतल्या सक्कड थोंटे, कुड्डे, आरिगार, विधव, अनाथ आनी दुबळ्यांक राया मुखार हाडन ही जावन आसा पवित्र सभेची आस्त म्हूण धैर्यान म्हणलो. हें पळोवन रायाचो राग तकलेक चडलो आनी लोरेसाक सवकास उजार भाजूंक ताणें हुकूम दिली. लोरेसाक सरयेच्या कायलेर विणगो न्हिदावन बारीक उजार भाजलो. ह्या कश्टांच्या वेळार लोरेस ताका धगतीतल्यांक म्हजी एक कूस भाजली आनी एक कूस भाजा म्हणलो. मरतना सगळें रोम चक्राधिपत्य क्रिस्तांव जावं आनी क्रिस्तांव धर्म सगळ्या संवसारार प्रसार जावन दी म्हूण ताणें मागणें केलें. लोरेसाचें भक्तीपण इगर्जमतेंत सगळ्यान विस्तारलें. आमच्या कारकोळांत जायत्या वर्सां तावन हें भक्तीपण चलून आसा. तर मोगाचेनो सांत लोरेसाच्या जिविताद्वारे आमी कितें शिकया? ह्या संवसाराचे संगती ग्रेस्तकाय सगळी दुबळ्यांक वांटून सर्गींचो कुरो आशिल्ल्या लोरेसाच्या मुखांतर आमी कितें मागया? पयल्यान आमची खरी ग्रेस्तकाय सैमीक न्ही आत्मीक म्हूण जाणा जावंक आदार. लोरेसा बरी सदांच भवार्थांत जियोंक आनी गरज पडल्यार भवार्था पासत जीव दिवंक सयत तयार आसची कृपा. जिवितांत कितले कश्ट, सलवणी, अकांत, पिडाशिडा आयल्यार देवाचेर भरवोसो दवरून सदांच संतोशान जियोंक आदार. तर मोगाच्यानो सांत लोरेसाची देख घेवन आमी आमची जिणी सुफळ करूंक पेसाडया. ह्या नियाळांत वांटो घेतिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं.